सारको and if they had studied then we could have spoken further. आम्ही आज कितें हाडला आज ते एक्टार उलोवंक लागले. आम्ही एक्टार उलोवूच ना. गोवा IT डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे जालें ते 2007 स्थापना जावन तो एक्ट 2007 जालो. इन दॅट वी हॅड फॉर IT प्रमोटिंग IT खातीर पार्क करतले बाकीचे कितें करतले जाल्यार सेक्शन 38 दिल्लें. 2017 जेन्ना हांव IT मिनिस्टर जालो तेन्ना आमी ते इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर आणि एलिड बाकीचे स्टार्टअप जावं बाकीचे ते आमी तातूंत इन्क्लूड केले इंडस्ट्री 4.0 खंयच्या मेन एक्टान. ते करतकर आमी नोटिफिकेशन जवळ जवळ 19 काढले. कितें काढले आमी की ज्यो एरिया आमी आतां IDC कशी आसता IDCन तूं परमिशनाक सगळ्या कडेन वचना. IDCन जो इन्व्हेस्टर येता इंडस्ट्री घालता ताका सोंपेपणान जावच्यान सगळ्या कडेन भोंवचो न्ही असो IT आनी इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टराचे रिक्वायरमेंट आशिल्ले जेन्ना आमी तांचे कडेन मिटिंगो घेतल्या आनी ताज्या खातीर जेन्ना आमी हे इनपुट्स आयले आमी सांगलां की इन दीस पर्टिक्युलर एस्पेक्ट तांकां सगळ्या कडेन भोंवपाची गरज ना. ताणें जागो समज फायनलायज केलो ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्सा खातीर पंचायती खातीर कितें जाय तें एकूच विंडो कडेन करचें. सो ती नेमणूक करपाक ते समज करपाक जाय जाल्यार एक कमिटी अपॉयंट जावची पडटा. आज एक्टा मार्फत फक्त आमी अमेंडमेंट मागला की कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करची म्हणून आनी कांयच न्ही रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर. एक म्हणल्यार ऑपोजिशन मुद्दे जे काडटले तातूंत पयलें म्हणल्यार ईज ऑफ डुईंग बिझनेस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट. विजया सारकेलो जो ऑलवेज फॉरवर्ड थिंकींग आसता विथ गोवा फॉरवर्ड तो थिंकींग अँड मेकिंग अ नॉयज आउट ऑफ ऑपोजिशन इज साजीक. पूण मेरिट ऑफ द केस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड की ईज ऑफ डुईंग बिझनेस हॅज बीन द मेन पार्ट. जो मनीस हांगा येता ताका पयले सिंगल विंडो जाय. सिंगल विंडोतल्यान क्लियरन्सीस जाय आनी वी हॅव टू इन्वायट एंड टेक हिम. आय वॉज सरप्रायज विथ सम ऑपोजिशन मेंबर्स जे गोंयकारांचे उलयत आसता आज धारगळेचे ब्रिजाचे उलयले आनी वेन इट केम टू इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर दे वे आस्किंग फॉर डिव्हिजन ऑफ वोट्स. सो आयदर दे आर कन्फ्युजिंग ऑर दे आर प्लेइंग टू द गॅलरी म्हाका खबर ना. As far as my departments are concerned, I am very clear on the intention and vision of our departments, what we need to achieve. आम्ही समज एम्प्लॉयमेंट तयार करतले आम्ही समज इंडस्ट्री हाडटले. इट इज अ चॅलेंज when it comes to getting electronic manufacturing clusters in this highly competitive segment as far as the country is concerned. Electronic manufacturing clusters is a scheme from the central government. त्या माध्यमातल्यान आम्ही हे तयार केले आणि जसे बाकीचे इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर तयार करता एज अ सिंगल विंडो सिमिलर सिंगल विंडो वी हॅव अडॉप्टेड टू. सो आयच्या हातून अमेंडमेंट टू द एक्ट और नवो एक्ट कांयच नाशिल्लो. नवो एक्ट नाशिल्लो. अमेंडमेंट टू द एक्ट फक्त एक कमिटी फॉर्म केल्या जातून डेप्युटी टाउन प्लॅनर सगळे आसात हू विल इमिजिएटली कमिटी विल टेक अंडर MD ऑफ द कॉर्पोरेशन विल टेक डिसिजन्स रिलेटेड टू द सँक्शनिंग ऑफ द प्रपोजल इन टर्म्स ऑफ गिविंग द नेसेसरी लायसन्सीस. हो इतलोच तो तांणी अचो ब आनी क करपाक प्रयत्न केलो. ते पूण बाब काल्लूस जावं बाकीचे थोडे कितें टॅक्निकल इश्यूज उलयल्या. इट इज दॅट वी आर टॉकिंग टुडे ओनली अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर आनी एक्टान वी आर नॉट डिमार्केटिंग दॅट इट इज ओनली तुवें. इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर इज ऑल्सो मेन्शन्ड इन द एक्ट. जेन्ना जागो नोटिफाय जाता तेन्नाच नोटिफिकेशना प्रमाणे फुडें वता. आज इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर एक जागो नोटिफाय जाला तोच भायर सरला. ताजेर विविध करप आनी कितें कमेंट्स पास करप आहे. इट इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. एवरीवन इज अ वॉयस टू टॉक. दे आर वेलकम टू गिव्ह एनी वॅलिड इनपुट शुड बी गुड फॉर अस टू स्टडी. पूण फॉर द सेक ऑफ आर्ग्युमेंट करप आनी जे गोंयकारांचे उलयता जे जॉब मेळचे ते थंय मदीं खर्चटून हाडून कितें तरी त्रास करप आनी डिव्हिजन मागप. I thought they would welcome this thing for ease of doing business. Bob Kallush Maka, I think, understood that and was quite talking technically about how the bill can be good. And he has put an issue. Rest of them, I wouldn't want to comment. Each one has his own way of putting things. They have put it. 2 महिन्यांनी शेक अलॉटमेंट जातात त्याची पॉलिसी फ्रेम करून जाली. शेक पॉलिसीचे इनपुट सगळे घेतल्या. आताच असेंब्ली सोंपल्या. So we are trying to see that everything comes in place within the time frame that we are supposed to. We have committed ourselves internally. आणि शेक पॉलिसी जावं वॉटर स्पोर्ट्स जावं हे रेग्युलेटेड जावचे. तांणी जे प्रॉमिस केल्ले तांचे रोखडेच जावचे सुरू. तांणी फाटीं वॉटर स्पोर्ट्सवाले आयिल्ले. तांणी सांगलें की आमी ऑक्टोबर 1 तारखेच्यान आमचे ओन सिस्टम चालू करता. वी वेलकम देम टू स्टार्ट देअर ओन सॉफ्टवेअर इन ट्यून विथ वॉट वी हॅड टोल्ड. आमी जी गोवा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेडाक घेवन करताले ते स्वता आपूण करता म्हणटा ते करताले आनी ते आतां करून दाखयता म्हणटा आनी सिजनाक ताजे प्रमाणे सुरू जावंक जाय. जाली ना जाल्यार आमची सिस्टम रेडी आसा. फक्त कितें आसा तांकां भंय आसा की जेल पडत हे पडत. सो आमी तांकां दुसरें ऑप्शन दिलां की तो सॉफ्टवेअरच तुम्ही जेलाचो जाल्यार घेयात आनी तुमीच चलयात म्हणून.
पूण सिस्टमार येयात, ऑनलायनार येयात, टेक्नॉलॉजी वापरात, तुमचो धंदो वापरात, इलिगल टाउट्स भायर काडात आनी सिस्टम रेग्युलेटेड करा. हें वॉटर स्पोर्ट्साक सांगिल्लें आसा. एज फार एज शेक्स आर कन्सर्न तांचे इनपुट्स आयिल्ले आसा. शेक वेलफेअर असोसिएशनाचे आयिल्ले आसा, दुसऱ्या पार्टीचे आयिल्ले आसा. वी हॅव टू एलिब्रेट अँड सी हाऊ बेस्ट वी कॅन हेल्प आवर गोवन ब्रदर्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल शेक्स. ती पॉलिसी येता आसतना वी विल एन्श्युअर दॅट इट इज टेकिंग केअर ऑफ एव्हरीथिंग, including showcasing of our Goan cuisine in a proper fashion, because they become ते आमचे बिगर एम्बेसेडर्स, शेकवाले जावं वॉटर स्पोर्ट्सवाले जावं. आनी तांणी रेग्युलेट आज केलें ना जाल्यार फाल्यां रिपेंट जावचें न्हय हें तांकां सांगलां. कित्याक कॉम्पिटिशन चालू जालां आनी त्या कॉम्पिटिशनान आमी ऑलरेडी समज प्रिफर्ड आसा जाल्यार वी हॅव टू स्टील बी बेटर देन वॉट वी आर टुडे. आनी ताच्या खातीर गव्हर्मेंट टुडे एज अ फॅसिलिटेटर इज ट्रायंग टू पूट देम टुगेदर अँड एन्श्युअर देअर बिझनेस रन्स वेल. की ते जशे बरे धंदे चलयतले तशे बरे टुरिस्ट येतले. देन आवर थीम ऑफ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वील कम इन अ प्रॉपर फ्रेम. सर इलिगल तुम्ही जे कारवाई केली ती अजूनही चालू आसा का? आता सीझन बंद आसा म्हणपाक जाय, पूण थोडे आमकां आतां कंप्लेन्स आयल्या पेडण्या बी वचून शेक्स ऑपरेट जाता म्हण आयकलां हांवें. आनी आमच्या भुरग्याक समज सांगिल्लें रिपोर्ट काड आनी इमिजिएटली इट्स इलिगल जाल्यार डेमोलिश कर म्हणून. आतां समज आमचेच भुरगे समज डिले करता जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज वील बी फिक्स्ड ऑन द बॉयज हू आर नॉट एक्टिंग. आनी फाल्यां परां भितर म्हाका समज हे रिपोर्ट आयना क्लीन जावना म्हणून जाल्यार वी वील फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर ओन टुरिझम ऑफिशियल्स who have not been reacting to the issues what have been raised by the public on the illegalities which are on the beach. As far as rest of the things are concerned, police जावं बाकीचे जावं मुख्यमंत्र्यान एक मिटींग मागोवपाची आसा अजून फॉर टुरिस्ट सेक्युरिटी फोर्स. ती एकदा जाग्यार पडली की सिजनाच्या पयलीं आय थिंक वी वील बी इन ट्यून फॉर टेकिंग केअर ऑफ द होल सीझन.